नमस्कार. आझादी का अमृत महोत्सव हो कार्यक्रम गोंय सरकार खूप व्हडा प्रमाणात मनोवपाचो आसा. कालच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यक्रमाचेर तांच्यांनी आपले पयले डिक्लेरेशन जे केलें आणि त्याच बरोबर आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पुराय देशभर कशा पद्दतीत सेलेब्रेट जातलो हाची म्हायती तांच्यांनी दिली. आमी ताची सुरवात जर पळयत जाल्यार जवळपास 12 मार्च 2021 म्हणजे हितूंतल्यान पयली 75 वीक हो कार्यक्रम सुरवात केल्लो आणि साबरमती आश्रमाक हांगासर दांडी यात्रेंतल्यान ह्या कार्यक्रमाचें लॉन्चिंग जाल्लें. 15 ऑगस्ट 2022 हेच्या पयलीं 75 वीक जेन्ना हो कार्यक्रम सेलेब्रेट जाल्लो तेद्या वेळार दांडी यात्रेत सहभागी जावपाचो योग मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हाकाय आयलो आणि त्या दांडी यात्रेत ऑलमोस्ट ना म्हणटा जाल्यार जवळपास एक 7-8 किलोमिटर दांडी यात्रेत चलपाचें सौभाग्य मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हाका मेळ्ळें. देशभरांतले वेगवेगळे लिडर्स वेगवेगळे CMs त्या दांडी यात्रेत सहभागी जाले आणि देशभरांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे त्या पद्दतीत आझादी का अमृत महोत्सव ह्या हेडिंगाच्या अंतर्गत पुराय देशात साजरे केले गेले. आणि तातूंतल्यानूच फ्रीडम स्ट्रगल ह्या हेचेर आयडियाज @75, रिजॉल्व्स @75, एक्शन @75 आणि अचिवमेंट @75 हाच्या अंतर्गत पुराय देशभर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आयडियाज, रिजॉल्व्स, एक्शन्स आणि अचिवमेंट्स हाच्या अंतर्गत पुराय फुडल्या एक वर्सभर अशा विविध कार्यक्रम्स जे आसा हे सेलेब्रेट करपाचे आसा आणि तातूंतल्यान सेलेब्रेट केले वयतले. ह्या फावटी हे कार्यक्रम केंद्र सरकार राज्य सरकाराच्या सहकार्यात वेगवेगळे कार्यक्रम पुराय देशभर सेलेब्रेट करपाचे आसा आणि हाचीच मिटींग चेअर करपा खातीर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी 6 तारखे दीस राष्ट्रपती भवनात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ही मिटींग चेअर करता. विविध राज्यांतले मुख्यमंत्री, विविध राज्यांतले राज्यपाल आणि केंद्रीय मंत्री असे पुराय ह्या मिटिंगेक आसतले आणि पुराय वर्सभर चलपी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यक्रमाचेर चर्चा जातली आणि देशाच्या फाटल्या 75 वर्सांचो वाटचाल आणि त्याच बरोबर देशाचे फ्रीडम स्ट्रगल आणि देशाची म्हणजे इंडिया @ 100 म्हणजे 2047 पर्यंत ह्या देशाची कशा पद्दतीत देश फुडें वतलो हाच्या खातीर विचार विनिमय केलो वयतलो. त्याय मिटिंगेंत सहभागी जावपाचो योगायोग हो म्हाका मेळ्ळा आनी 6 तारखे दीस त्या मिटिंगेक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जी चेअर करपाची आसा ती हांव मिटींग एटेंड करपाचो आसा. माननीय पंतप्रधान हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या तांच्यांनी त्या प्रमाणे आमच्या सोशल मिडियाचेर आपलो DP दवरपा खातीर सगळ्यांनी तिरंगो झेंडो हो 2 तारखेच्यान दवरचो हें तेंच्यांनी आव्हान केलां. हांव गोंयच्या समेस्त सगळ्या लोकांक ज्यांचे सोशल मिडियाचेर अकावंट आसा तांच्यांनी आपलो DP हो तिरंगो झेंडो दवरचो. ते प्रोफायल पिक्चर म्हणून तेंच्यांनी दवरचें कारण 2 तारखे दीस 2 ऑगस्ट इज लेट पिंगळी व्यंकय्या हाची जयंती आसा. तांच्यांनी हो तिरंगो झेंडो डिझायन केल्लो आणि त्यांच्या त्या खातीर आझादी का अमृत महोत्सव हो कार्यकाळ सुरू जाता आसतना 2 तारखेच्यान आपलो DP सगळ्यांनी तिरंगो फ्लॅग दवरचो हें हांव समेस्त गोंयकारांकूय हांव आव्हान करता की तांच्यांनी बी अशाच पद्दतीन हो DP आपलो दवरचो. खास करून हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत म्हटलां की देशातल्या 100% घरांचेर हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन पुराय देशात चलोवची. आमच्या राज्यातूय बी हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन सगळ्यांनी आपल्या घराचेर हो तिरंगो झेंडो लावचो अशें आव्हान करता. तिरंगो झेंडो 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट असो 3 दीस हो तिरंगो झेंडो आपल्या सगळ्या घरांचेर लावपाक जाय जेणे करून म्हणजे बऱ्याच जाणांचे कदाचित कन्फ्युजन आसतलें की तिरंगा झेंड्याचो जो ॲक्ट आसा म्हणजे तितूनय बी चेंजीस केल्ले आसा. द फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया 2002 वॉज अमेंडेड वायड ऑर्डर डेटेड 30th December 2021 and the paragraph 1, 2 and para 1 of the flag code of India 2002 shall be read as under: the national flag shall be made of hand spun and hand woven or machine made either cotton, polyester, wool, silk and khadi buttons.
And the Flag Code of India 2002 has been further amended by Order 20th July 2022, and clause number 11 of the paragraph 2.2 of the para 2 of the Flag Code of India 2002 shall now be the read as under, where the flag is displayed in open or displayed on the house of the member of public, it may be the flown day and night. त्या खातीर कोणीच तकलेन कसलीच साशंकता न बाळगता 13 तारखे दीस घराचेर झेंडो लायल्या उपरांत तो रातचो काडपाची गरज ना. तो झेंडो जो आसा हो घराचेर लावन दवरचो. 13 तारखे दीस सकाळीं लावचो, 14 तारखे दीस, 15 तारखे दीस आनी 16 तारखे दीस सकाळीं झेंडो हो परत एकदा काडून आपल्या घरात तो झेंडो वेवस्थीत दवरचो. आता हे झेंडे गोंयांत आमी सगळ्यांनी विकत घेवचे अशें सगळ्या जाणांक आव्हान करता. कारण प्रत्येकाक पयलेच फावटी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना झेंडो विकत घेवन आपल्या घराचेर लावचो. प्रत्येकाक स्वाभिमान अभिमानान तो झेंडो विकत घेवचो. आमी वेगवेगळ्या स्टेशनरी शॉप्स आसतले, इवन दो बागायतदार जे आसतले हांगासर फाल्यांच्यान हे आनी इवन दो हायस्कूल्स, हाय सेकंडरी कॉलेजीस प्रत्येक भुरग्याच्या म्हणजे पॅरंट्सांनी आपल्या भुरग्याकूय बी तो झेंडो विकत हाडपाक लायल्यार जाता. 3 तरेचे म्हणजे फूल सायज झेंड्याची सायज आसता, तो मिडल सायज आनी स्मॉल सायज असो झेंडे जे आसा हे तेजे रेट्सूय फिक्स केल्ले आसा. त्याच रेटीक ते झेंडे हे विकत स्कुलांनीय बी मेळटले, स्टेशनरी शॉपाचेरूय मेळटले, बागायतदार सारकेल्या शॉपांनीय बी मेळटले. सगळ्यांनी हे झेंडे विकत घेवचे. इवन दो ग्रामपंचायत हांगासरूय बी हे झेंडे आमी दवरलेले आसा. त्या खातीर प्रत्येकान तो झेंडो आपापल्या ग्रामपंचायतींतल्यान सुद्दां विकत घेतल्यार जाता. हो विकत घेवन प्रत्येकान हो आपलो झेंडो हो घरार लावचो आनी हर घर तिरंगा ह्या कॅम्पेनिंगान सगळे जाण सहभागी जावचे, जेणे करून 13 तारखेच्यान 15 तारखे पर्यंत आमी ही कॅम्पेन जो राष्ट्र चलयता ह्या कॅम्पेत आमी सगळे जाण सहभागी जातले हे सगळ्यां कडेन मागता. आनी निश्चित रित्या ह्या कॅम्पेनिंगाचो एक भाग म्हणून आमी बी सगळ्या जाणांनी सहभागी जावचे. हे फावटीचे फ्लॅग होस्टींग हे पूर्ण तालुकाभर म्हणजे पूर्ण राज्यभर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्ले आसा. डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन हांच्यांनी फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आसतलें, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर वेगळे कॉम्पिटिशन आसतलें, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन आनी एड्युकेशन हांच्यांनी बी आपले वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. आनी शक्यतो प्रत्येकान आपल्या घरात तिरंगो झेंडो लायता आसतना आपल्या घरातल्या एकदम धाकट्या भुरग्याक घेवन ताजेर आपलो फोटो क्लिक करचो, जेणे करून आपल्या देशाक आमकां देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना अभिमानान त्या भुरग्याक सांगोंक मेळचो की 75 वर्सां आसतना आपल्या घराचेर झेंडो आपूण लायल्लो. आनी होच राष्ट्रप्रेम ताज्याय मनांत भावना क्रिएट करची म्हणून आपल्या घरातल्या धाकलो भुरगो चलो आसतलो किंवा चली आसतलो ताका घेवन तो फोटो क्लिक करचो. इवन दो हे फोटो कॉम्पिटिशन्स आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन हांच्यांनी बी दवरलेले आसा, जेणे करून ते फोटो कॉम्पिटिशनांनी भाग घेवपाची संदी ही सगळ्या जाणांक मेळटली. त्या खातीर अशा पद्दतीचो विविध कार्यक्रम आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी हे ऑर्गनायज केल्या. प्रत्येक डिपार्टमेंट आपापलो कार्यक्रम फुडल्या येता त्या 3 ते 4 दिसां भितर हे ऑफिशियली कार्यक्रम सगळी डिपार्टमेंटां डिक्लेअर करपाचे आसा. गोंय सरकारान ह्या वर्सा आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आमी गोंय मुक्त करपा खातीर जे स्वतंत्र सेनानी, जे सैनीक स्वतंत्र सेनानी खास करून म्हणजे देशभरांतल्यान आयिल्ले किंवा गोंयांतले जेंचे मार्टियर्स जाले, जे धारातीर्थ जाले, जे वीरगती प्राप्त जाली, अशा जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानीक आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर ही सर्टिफिकेट्स त्या त्या तालुक्यांनी दिवपाचे आसा. आयडेंटिफायड आनी आर्कोलॉजीच्या रिकॉर्डाचेर काडला त्या प्रमाणे जवळपास 31 स्वतंत्र सेनानी हे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 1955 15 ऑगस्ट 1955 युद्धांत म्हणजे जे पोर्तुगालांनी गोळीबार केलो त्या युद्धांत ते तेंच्या आपले धारातीर्थ पडले. आनी ताज्या भायर गोंयांतले जे स्वतंत्र सेनानी वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे कोण आपले बाळाराया मापारी पासून ते वेगवेगळे स्वतंत्र सेनानी जे पोर्तुगीजा कडेन लढटा आसतना जेंकां वीरगती प्राप्त जाली अशे जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आसात. हांकां आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर हे सरकारच्या वतीन दिवपाचें आसा. हे सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर आमी थोड्या जाणांक मेन कार्यक्रम आमच्या पणजेंतल्या कार्यक्रमान दितले आनी थोड्या जाणांक त्या तालुक्यांतल्यान
आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांचे रिलेटिव्हांक आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्या, तांकां संपर्क करपाक सुरवात केल्या, तांच्या रिलेटिव्हाक त्या त्या तालुक्यांत आफोवन हाडून ती सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर ही आमी तांकां हँड ओवर करतले. अशा देशभरांतल्या पंजाब आसतलो, बंगाल आसतलो किंवा राजस्थान, कर्नाटक ह्या ठिकाणच्या सुद्दां जे स्वतंत्र सेनानी 1955 हांगासर वीरगती प्राप्त जाली हांकांय बी आमी तांच्या नोडल तालुका ऑफिसीस हांच्या कडल्यान सोदपाक सुरवात केल्या. तांच्या रिलेटिव्सांक आमी गोंयांत 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान आपयल्या आनी तांकांय बी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर ही त्यांच्या आमी गोंय सरकारच्या वतीन ही दिली वयतली. त्या खातीर अशा पद्दतीचो ह्या 75व्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वर्सा आमी एक विविध कार्यक्रम ह्या राज्य सरकारात वेगवेगळ्या तालुक्याच्या ठिकाणी प्लस राज्याचो कार्यक्रम असो एकंदर आयोजन केल्लें आसा. हांव परत एकदां आव्हान करता की हर घर तिरंगा ह्या कॅम्पेनिंगात आमच्या समेस्त 100% गोंयकारांनी सहभागी जावचे आनी सगळे जाण सहभागी जातले हाजी अपेक्षा करता. आनी वर्सभर जावपी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यक्रमानूय बी वेगवेगळे कार्यक्रम म्हणजे कल्चर पासून एनवायरमेंट हाज्या पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रमाचें आयोजन हे गोंय सरकारचे वतीन म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आनी केंद्र सरकारचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हे करतले. तितूर सगळ्यांनी सहभागी जावचे हे परत एकदां हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता. आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार गोवा सरकार ने इस कार्यक्रम का बड़ी मात्रा से आयोजन हर एक तालुका में किया है. मैं सभी गोवा के लोगों को आह्वान करता हूं. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉम द 2 अगस्त अपना प्रोफाइल पिक्चर सोशल मीडिया पे डीपी यानी तिरंगा फ्लैग इंडियन फ्लैग रखने का जो आह्वान किया है, मैं सभी गोवा के लोगों को आह्वान करता हूं कि 2 अगस्त से अपना डीपी यानी देश का तिरंगा रखें. द सेकेंड, हम इस बार का कार्यक्रम बड़ी मात्रा से हर तालुका पे हम बड़ी मात्रा से आयोजन कर रहे हैं. हमारे हर एक डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजन कर रहे हैं. खास करके गोवा के आज़ादी में जिन जिन लोगों का शहीद हो गए हैं उन लोगों को हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर इन लोगों को दे रहे. जो देश भर में से जो 15 अगस्त 1955 के वॉर में जो शहीद हुए थे उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हम इस बार के आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पे देंगे. जो गोवा के स्वतंत्र सेनानी जो शहीद हो गए हैं उन लोगों को भी हम इस तालुका लेवल पर सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देने वाले हैं. हमने होम डिपार्टमेंट से हम सभी लोगों को संपर्क करना स्टार्ट किया है. मैं हर घर तिरंगा कैंपेन गोवा के सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कैंपेन के लिए लोगों को आह्वान किया है, गोवा में से 100% घर पे हर घर तिरंगा लहराएगा. मैं सभी गोवा के लोगों को आह्वान करता हूं कि तिरंगा झंडा जो हाई स्कूल से लेके स्टेशनरी शॉप तक जो मिलेगा, हम खुद झंडा खरीद के अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे. और सभी को इसीलिए जो इंडियन फ्लैग्स के कोड में जो चेंजेस किए उसे मायना रखते हुए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा गोवा में लगेगा. सभी लोगों को आह्वान करता हूँ तो सभी लोग हर घर तिरंगा लगाएं. मार्केट में भी अवेलेबल मिलेगा, स्कूल में अवेलेबल मिलेगा, सब जगह पे तिरंगा अवेलेबल रहेगा. प्लॅस्टीक फ्लॅग आसचो ना, ताच्या खातीर जवळपास गोंय सरकारान 3.5 लाख झेंडे हे केंद्र सरकारा कडल्यान विकत घेतलेले आसा. ताज्या भायर 1 लाख झेंडे हे आमी स्वता आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तयार करपाक लायल्या. 4.5 लाखाच्या पेक्षा चड ताज्या भायर आनी प्रायवेटली बी झेंडे हे लोकांनी विकत हाडून दवरपाक सुरवात केल्या. 4.5 लाखा पेक्षा चड झेंडे हे आतां गोंयांत अवेलेबल आसतले. स्कुलांनी, स्टेशनरी शॉप हांगा सगळी कडेन फाल्यांच्यान विकत अवेलेबल आसतले. सगळ्या लोकांनी ते विकत घेवचे. पंचायतीनूय बी परवा पर्यंत पंचायतीन अवेलेबल आसतले, पंचायतीन विकत घेवं येता. 31 हे गोंयचे आसात आनी 30 हे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आसात. हे आर्किओलॉजी रिकॉर्ड आनी जे होम डिपार्टमेंटान रिकॉर्ड्स अवेलेबल आसात ताज्या प्रमाणे 71 हे आसात. आनी ताजेरूच एक आमी बुकूय बी त्या दिसा रिलीज करपाचें आसा. हे 71 मार्टियर्स जे आशिल्ले हांचेर रिलेटेड एक बूक
हो सुद्धा आमी 15 ऑगस्टा दीस रिलीज करपाचे आसा 71 सॉरी इट इज 41 एंड हे 41 इज गोवन आणि 30 इज हे वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान आसा हांव सारक्यो स्टेटी सांगूं शकना बट मोर दॅन 20 स्टेट्स मोर दॅन 20 स्टेट्स it is a middle size flag is at 25 30 rupees 25 rupees and 15 rupees I think so main ना प्लास्टीक विकपा खातीर बॅन आसतले प्लास्टीक विकपाक दिवचे ना स्कुलान फ्लॅग सरकारूच अवेलेबल करून दितले जेंच्यांनी विकत घेवपाक जाय स्कुलांनी आपल्या भुरग्यां कडल्यानय विकत हाडपाक लायल्यार जाता कारण इट इज डायरेक्ट लोकांक घेवपाक बरें म्हणून स्कुलान अवेलेबल दवरतले Recently, you had made a statement as far as when everybody was talking about some bills and all. त्यांना तुम्ही म्हटलेलं खूप जणांनी बलिदान दिलं. So how much important it would be when you are felicitating from the state, even from outside Goa, because बलिदान दुसऱ्याच चिंता so very important. आमी जेन्ना आझादीचो अमृत महोत्सव मनयता देशाची 75 वर्सां आनी गोंयचे 60वें वर्स आमी मनयता गोंयाक 14 वर्सां उशिरा स्वतंत्र मेळ्ळें आनी गोंय स्वतंत्र करपाक गोंयांतल्या स्वतंत्र सेनानींनी वांटो घेतलेलोच सगळे जाण गोंय मुक्त जावचें आझाद गोमंतक दल आसत किंवा नॅशनल काँग्रेस आसत तेन्नाची हे सगळे जाण आपल्या परीत प्रयत्न करतालेच बट ताज्या भायर जे 1900 खास करून 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा जो गोंयचेर मुक्त करपा खातीर पत्रादेवीच्यान आसतले पोळ्याच्यान आसतले कॅसल लॉकच्यान आसतले सगळ्या वाटेंतल्यान देशभरांतल्यान स्वतंत्र सेनानी गोंयांत येवपाक लागले आनी गोंयाक म्हणजे आमी म्हणटा तशें गोंयाक मुक्ती दिवची म्हणून पोर्तुगीजां कडेन झुंज करपाक लागले आनी तेद्या वेळार पोर्तुगीजांनी केल्लो गोळीबार पोर्तुगीजांनी केल्लो लाठीमार आमी विसरूंक शकना म्हणजे शेकड्यांनी स्वतंत्र सेनानी हे गोंयांत 1955 येवपाक लागलेले आनी तेंच्यांनी जो बेशूट गोळीबार केलो तितूर जवळपास 30च्या आसपास स्वतंत्र सेनानी खुद्द पत्रादेवी आसतले कॅसल लॉक आसतले अशा वेगवेगळ्या बॉर्डरींचेर हे धारातीर पडल्या हे आमी विसरूंक शकना हे गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या सगळ्या लोकांचो वांटो तितकोच म्हत्वाचो आसा आमकां जरी आमी म्हणटा की विजय ताज्या उपरांत केंद्र सरकाराचेर प्रेशर येवन 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा विजय ऑपरेशनान आमकां मुक्ती मेळ्ळी आसत पण हो सगळो प्रेशर क्रिएट करपा खातीर ह्या सगळ्यांचें योगदान म्हत्वाचें आसा आनी ना इट इज थोडेशें पोस्टपोन जाला ताजें इनॉग्रेशन डेट ही ऑलमोस्ट सप्टेंबरा उपरांत वयतली आमी मॅन्डेटरी कशें करूं शकता आमी वॉलंटरी त्या खातीर आव्हान केलां लोकांक सगळ्यांनी लावचें देश प्रेम दाखोवपा खातीर आपूण राष्ट्र प्रेम दाखोवपा खातीर ह्या भक्तीन तेंच्यांनी करचें थँक्यू